कातीची काळजी कशी घेवप किंवा ती एवर शायनिंग एवर ग्लोविंग कशी दवरप हाचे विशीं आमकां मातशें विस्कटून सांगा. पयलीं म्हणजे स्वच्छता, कातीची स्वच्छता, तोंड धुवून निवळ दवरपा जाय, तोंड धुतगीर पुसूंक जाय, न्हातगीर आंग पुसूंक जाय, सो आंगाच्यो सगळ्यो खाची पुसपा जाय. खंयचोय नॉर्मल साबण लावून न्हावपाक जाता, स्पेशल अशें लावपा जाय अशें ना. पुसूं जाय कित्याक जर उदक उरत किंवा घामाचे जर क्लीन जालें ना जाल्यार फंगल इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस चड असतात. आनी जर फंगल इन्फेक्शन जर तुमकां जाल्लें आसत तुमी कातीच्याच दोतोरा कडेन वचून वखद घेवपा जाय. फार्मासीनी बी मागून ट्युबो घेतल्यो न्ही ते तुमकां दिसता की टेम्पररी बरें जालां म्हणून, पूण जेन्ना त्यो ट्युबो तुमी बंद करतात ते 3 पटीन किंवा 4 पटीन वाडिल्ले आसता, कित्याक त्यो ट्युबो एकदां मिक्स तातूंत स्टिरॉयड आसता. आनी जर फंगल इन्फेक्शनाचेर स्टिरॉयडाचो जर वापर करत जाल्यार तें बरें जायना, जाताशें दिसता पूण मागीर 4 पटीन चड येता आनी आंग बरें पसरता. सो आंग क्लीन दवरपा जाय. डस्टिंग पावडर मेळटा, जांकां फंगल इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस आसात आनी डस्टिंग पावडराचो उपयोग करपा जाय. कपडे लूज आनी आमच्या गोंयच्या क्लायमेटाक कॉटनूच वापरपा जाय. सिंथेटीक वापरले की घाम येता, पर्स्पिरेशन जाता, तो घाम सुकना, वास येता. सो जाता तितले पावसाच्या दिसांनी तर कॉटनूच वापरिल्ले बरे. आनी खाण जेवण वेवस्थीत टायमार घेवपाक जाय. तुमकां जाय तेन्ना घेवपाक, म्हणजे जाय तेन्ना घेतले जाल्यार कितें जाता तें डायजेशन सारकें जायना. सो लंच टायमार लंच घेवपा जाय, डिनर, आनी डिनर जाता तितले बेगीन घेवपा जाय. म्हणजे 8 मेरेन तरी डिनर तुमचें काबार जावपा जाय. सामकें 12 जेवून मागीर न्हिदप इज नॉट गूड. दिसांतल्यान 3 लिटर तरी उदक पिवपाक जाय. उदक 3 लिटर पिवपाक जाय. कोला, सॉफ्ट ड्रिंक तसले अवॉयड करपाचें. आतां डिजर्ट खातली जाल्यार एक थोडेशे प्रमाणान खावपा जाता, बट इट इज नॉट एवरी डे शूड नॉट. सद्दां तुमी डिजर्ट खातली जाल्यार मागीर तुमचें हें वाडटलें, वेटूय वाडटलें आनी डायबिटीज जावपाचे चान्सीस चड आसतात. खाण जेवण मागीर स्लीप, सांगलां तशें स्लीप, बेगीन न्हिदपाचें, बेगीन उठपाचें, योगा करपाचो किंवा वॉकिंगाक वचपाचें किंवा जिमान वचपाचें तुमकां आवड आसा जाल्यार. आतां ते झुंबा म्हणून आयलां तें करपाक जाता, स्ट्रेचिंग करपाक जाय. अशे वेगवेगळे प्रकारचे व्यायाम किंवा एक्सरसायज तुमच्यांनी करपाक जाता. सो म्हाका दिसता जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर उलयता मॅडम इतकी आमकां विस्कटान म्हायती सांगल्या. बेस्ट एक टेंजन्शियल रिमार्क म्हणून तुमी आत्तां म्हटलें की डायबिटीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॅक्टर, कारण गोंयचें जें प्रमाण आसा खूबच आसा, आख्ख्या देशांतले गोवा इज लिडींग नाव. म्हणजे एवरी 4th पर्सन एज पर द लेटेस्ट स्टॅटिस्टीक इज लायकली टू बी डायबेटीक ऑर ही इज ऑलरेडी डायबेटीक, एस्टॅब्लिश्ड डायबेटीक. अशा वेळार आमी सगळ्यांनी, तुमी सुद्दां म्हणना, सगळ्यांनी आपल्या आहाराचेर लक्ष दवरप, आपली जीवनशैली योग्य ती दवरप, आपले एक्सरसायज एटलिस्ट थोडो वेळ तरी अर्दे वर तरी एक्सरसायज खंयच्याय माध्यमांत तुमी उडक्यो मारात, चला, धावा, जे तुमकां शक्य आसा ते करा, पण करप इम्पॉर्टंट. कारण आजकाल आमी एकदां बसले की एवरीथींग इज रिमोट कंट्रोल. आनी एक इम्पॉर्टंट सांगपाचें म्हणजे तुमची जर कातीची जर वेवस्थीत काळजी जाय जाल्यार मेळटा ते प्रॉडक्ट्स तुमकां कोण कितें सांगता ते तोंडार लायनाकात. ते पार्लरांनी तरेतरेची ट्रिटमेंट करतात, ती तुमकां जाय आसा, गरज आसा, आनी जर तुमकां ती खरेंच इंडिकेटेड आसा जाल्यारूच करात. नाजाल्यार पयलीं तुमच्या कातीचे दोतोराचो सल्लो घेयात आनी मागीर ती करात. आपूण जावन तरेतरेची, आनी आतां लसूण लायतात, कॉलगेट लायतात आनी अशें कितें कितें तेंय लावून येता आमचे कडेन. सो कितेंय प्रॉब्लम आसत पयलीं दोतोराचो सल्लो घेयात, मागीर तुमी ठरयात तुमकां कितें करपाक जाय.